हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळीं कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू सगळीं बरी? आमी आहे सगळीं बरी. हांव आतां उठला आनी फर्स्ट हांवें केला थंबनायल. कित्याक म्हाका ते कमेंट सगळे न्हू स्क्रीनशॉट घेवन दवरलेले, सो सगळे स्क्रीनशॉट घेयला ते हांवें फायल केल्या. सो ते थंबनायल केला आनी आतां म्हणल्यार हांव स्टार्टिंगाकूच सांगतलें थंबनायलाचेर रिलेट कितें तें. सो काल गेला मामीगे बड्डे व्लॉग. सो मामीगे बड्डे व्लॉग गेला न्हू, सो तेजेर न्हू ते रोजिता सिल्वेरा पोतून उठोले. ते न्हिदलो न्हू, हितू दीस न्हालो ते सगळे युट्यूबर्सान म्हाका सपोर्ट केलो न्हू, सो तेका लागून ते न्हिदोले. ते आतां पोतून उठोले ते आनी पोतून रोजिता सिल्वेरा म्हणून अकावंट क्रिएट केला आनी पोतून म्हाका कमेंट मारूंक कमेंट्स केले. नाक जालो कमेंट केला, म्हाका कमेंट मारला. नाक जाल्लोले कमेंट मारले काय नाक जालो कमेंट मारला आनी म्हाका न्हू त्या मनशाक ब्लॉक करूं नाका आसलें, कित्याक ब्लॉक केल्यार न्हू तेंगे सगळे कमेंट्स आहा न्हू ते वयता. म्हळ्यार पयलींच्या विडियोचेर कितें कमेंट्स आहा न्हू पळय ते सगळे वयताले कमेंट्स. सो तेका लागून त्या मनशाक ब्लॉक मारूं नासलो. आनी यूट्यूब फॅमिली मेंबरान म्हाका सांगलेलें ब्लॉक मार मनशाक, इरिटेट क्रिचर तुका पोतून स्वता येतलो म्हणून. सो ह्या मनशाक हांवें आतां पोतून ब्लॉक मारून आहलो ते म्हाजे आस्ती म्हण सोडून ते कमेंट्स कोण यूट्यूब फॅमिली मेंबर ब्लॉग चोयता तांकां दिसता न्हू मागीर हें कितें सांगता. सो मारून नाहलो ब्लॉक तेका. पूण काल ते न्हू पोतून उठोले आनी पोतून ते न्हू नाक जालोले पोतून कमेंट मारले. इद इज इद आनी म्हाका ते कमेंटाचेर पळय कितें न्हू एक्सप्लेनेशन आनी म्हाका मुखार दिवपा नाका. बट म्हाका एकूच सांगोंक जाय आसलोलें स्टार्टिंगूच की हांवें त्या मनशाक आतां ब्लॉक मारलोलें. आतां न्यू तो मनीस न्हू रिपोर्ट केलो आहा, सो न्हू मनीस न्हू पोतून येतलो विथ न्यू आयडी न्यू कितें करून येतलो. सो तो येता ते येवन दिया चोवया मुखार कोण येता तो पोतून. आनी म्हजें सांगोंक जाय आसलोलें की आतां तेगे कमेंट न्हू म्हाजे हाटल्या ब्लॉग्सांचेर बाय तेगे कमेंट्स आसलोले पळय जे हांवें केलो ते सगळे ना, आतां आसपाना ते. कित्याक ते युट्यूबान तो काडून उडयता तो मनशाक आख्खे म्हाज्या लायफानू यूट्यूब चॅनलाच्यान काडून उडयता. सो हांवें तेका क्लेम घालाचेरूय ब्लॉक केला आनी ह्या चॅनलाचेर ब्लॉक केला. सो तुमकां ते दिश्टी पडपाना आनी म्हाका न्हू ते मनशाक आनी कांय एक्सप्लेन करूंक नाका ना तेणें कमेंट मारला तेजेरूय कांय एक्सप्लेन करूंक नाका. सो म्हाका स्टार्टिंगूच सांगोंक जाय आसलें की येस त्या मनशाक हांवें ब्लॉक केला आनी म्हाका आनी तेजी पुनवत म्हाज्या लायफान नाका. आनी आयज सॅटरडे आनी आयज मातशी लेटू उठोली कित्याक राती मातशें काम करून न्हिदलोलें न्हू, लेट न्हिदलोलें. सो तेका लागून आयज मातशें लेट उठलें आनी राती हांव न्यूज कितें शिकिलां तुमी चोयलां आसतलें म्हाजे रील चोयलां जाल्यार एक एंजल रील क्रिएट केला तुमकां. सो मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ आनी एंजल म्हळ्यार सुसेग आमच्या घरान दवरूंक जाय जाल्यार कसो दवरूंक जाय, कितें दवरूंक जाय तेजेर रिल्स पयला. काल न्यूज कितें शिकिलां हांव. सो म्हाका राती न्हिदपा लेट जालो, सो तें रील घायलो हा. सो ट्राय कोत्तोलें हिंगा पोस्ट करूंक तो फोटो एंजलाचो कसो केला तो, हें कितें न्यू कितें हांव शिकता. आनी एक कमेंट येयलो म्हाका काल, ती हांवें कोंकणी चॅनलाचेर दाखयली कोंकणी, ती कोंकणी न्हू ती मराठी हूंय. कोंकणी आनी मराठी सेम कशें जाता न्हू. सो म्हाकाय समजना ते कशें उलयता कितें ते मराठी म्हूण सांगिलां. थँक्यू डियर मराठी सांगिल्लें म्हूण. तेका लागून हांव कोंकणी कोन्ना, हांव इंग्लीश ना जाल्यार हिंदी करता. म्हाका कोणें आजून जायना. मे बी नेक्स्ट टायम मेफी जेन्ना येतलो पळय तेन्ना आमी पोतून कोर्साक वयतले आनी एक पाटी एडवान्स कोर्स करतलें हांव जेन्ना म्हाका आनी अपग्रेडेशन शिकोवंक मेळटलें तेन्ना. आनी आतां न्हू पावस पडटा बरो पावस कमेंस जाला. सायडीक राव रे बाबा, दाखयता तुमकां पावस. सो बरो पावस येयला, काळोख जाला आयज. काल बरें वोत आसलोलें, आयज पावस येयला. आतां हांव तोंड धुवंक वयता आनी रुमी वयता. आमगे जेजू सायनमाळ जेजू हांव वाती लायलो हा. मामी सकाळीं उठून तांकां वाती लायता. भायर रोप आहलो म्हळ्यार चादर तो रुमाल हा. आतां तोंड धुता आनी मेळटा तुमकां गायज. ओके कुकू हियर स्टँड. गुड इवनिंग. सो आतां मेळटा तुमकां. आज जाले 5, 5:30 कशें जालें 5:30 5:45. आनी थंय मामी आतां भाजी घेवन भाजी काटाली दिसता थिंगा. सो थिंगा भाजी काळ्या घेवन येता, दाखयता तुमकां. एक सुणें आमगे न्हू पयर हाटल्या दिसांनी 6 तारीख एक सुणें नान जालें आमगेलें. सो तें आजून मेळोना. एक नान तें गायब जालें तें सोमतें. आनी थंय येता भाजी घेवन. तुवें काडल्या सकाळीं हाडलेली न्ही गे.
ते हे काडटाले न्हू बिठोत रेनी सिजनान न्हू ती भाजी जात न्हू आनी बरी लागता. सो ती रेनी एवरी सिजना प्रमाणे तुमी फ्रुट्स वेजिटेबल खावपा जाय. आनी विटामीन सी इज व्हेरी गूड. आनी विटामीन सी तुमकां विटामीन सी हितून ग्रीन वेजिटेबलान चड तुमकां विटामीन सी मेळटा. सो ती खावपा जाय. आनी हांवें मागीर दनपारां काय शूट करून ना आयज सुकी सुंगटां कोडी आनी पारो दवरलो. सो ती जेवता तेन्ना क्लिपींग काडलो ते शेअर केलें तुमकां. आनी आतां गव्हर्मेंटा मनीस भोंवता न्हू घरान कितू मनशां आहाय काय म्हणून. सो तीच भाजी भाजी लोक वता न्ही किता न्हू. सो ती पिड्डुकेची भाजी ही पिड्डुकेची भाजी अशें काय. हाय गायस, कशी आहा सगळीं तुमी? म्हाजी फॅमिली, यूट्यूब फॅमिली बरी आहा? हांवें समज तुमी सगळीं बरी आहा म्हणून. आनी हांवूय बरें आहा तुमच्या मागण्यांनी. आनी च्या बा पिली आमी? च्या बा पिवन हांव गेलें. बाबा हेवंक गेलो थिंगाच आयली भाजी काडली ती. सो बाब गेला हेडो आनी हांव म्हाजें आतां काम केलां आनी मातशें आतां उठोला लॅपटॉपा वयलें. आनी आतां म्हळ्यार आनी थँक्स टू दॅट तो रोजिता सिल्वेरा तेका बी थँक्स न्हू. कित्या मनशा तर हांव तेणें म्हाका वायट कमेंट मारला म्हणून तेगे वायट सायडूय दवरता आनी एका गूड सायडीनूय हांव तेगे हांव नकळो तेणें अशें कितें न्हू तें सद्दां न्हू म्हाका कमेंटार एकू क्वेश्चन कोत्तालें आनी एकू म्हाका कमेंट बांदतालें की मदर इन लॉ म्हणून. सो हितू दिसा न्हू मागीर तकली लायट पेटोना की हांव इंस्टाचेर रील पळयता मदर इन लॉ डॉटर इन लॉचे कफुसान मागीर ते कार्टून रिल्स न्हू खूब वायरल वयताय ते. पूण एक दीस म्हाजें मोतीन येवंक ना की हांव आतां रिल्स कोत्ता मागीर हांव कार्टून्स कोत्ता ना कितें कोत्ता. एक दीस म्हाजें मोतीन येवंक ना की हांव ती टॉपिकीचेर कित्याक कोन्ना. ते टॉपिकीचेर अशें लोक चोवपा सोदता. सो म्हाका आजुनूय अशें स्ट्रायक जावंक ना. आनी थँक्स टू हर आनी तें हांव मानता तेणें म्हाका वायट हितून कमेंट मारला मदर इन लॉ करून कमेंट मारलें तेणें म्हाका भरपूर. आतां तुमकां ते कमेंट दिसपा ना कित्याक हांवें ते डायरेक्ट ब्लॉकाक मारला कित्याक म्हाका म्हाज्या लायफान पीस ऑफ मायंड जाय आनी म्हाका म्हाज्या चॅनलारूय बेश्टी फालतू लोक नाका जो कमेंट मारता तो. बट तेणें मारून न्हू तेणें एक आयडिया दिली म्हाका येस तूं तेजेरूय रिल्स कोर न्हू मदर इन लॉ डॉटर इन लॉचेर रील कोर न्हू. सो आयज हांव तेच रिल्स केला आनी हांवें म्हाजे फेसबूक पेजीर पोस्ट केला. ओके म्हाज्या फेसबूक पेजीचो नांव आहा तें लायफ स्टोरी बाय ब्लेज गोवन गर्ल. सेम हे चॅनलाचें नांव आहा त्या चॅनलाचें नांव. सो तें चॅनल फेसबुकाचेर न्हू हितू दीस हांव रील ब्लॉग्स घालतालें मागीर सोडलोलें. मागीर हांव आतां कितें कोत्तालें केन्ना टायम मेळटा तेन्ना पोस्ट करप आहलो मागेलें. सो थँक्स टू हर ऑल्सो की तेणें म्हाका आयडिया दिली न्हू मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ. सो आतां सकाळीसून हांवें कितू रिल्स केलाय न्हू मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ हांवें उरलेले सगळे चॅनलाचेर बॅकअपाचेर दवरलो आहा. सो म्हाका तें टेंशन ना जातालें. सो हांवें थिंगसोन न्हू तेजेर रिल्स केलाय मदर इन लॉ डॉटर इन लॉचेर आनी 2 वरांनी हांवें न्हू रिल्स पोस्ट केलो आहा फेसबुकाचेर. सो कोणाकूय ते पोस्ट पळोवपा जाय न्हू जाल्यार फेसबूक पोस्ट वोसोन सगळें इंग्लिशीन केलां हिंदीन कांय करूं ना. आनी सगळें कार्टून बेस केला 3D कार्टून बेस केला. हिंदीन हांवें करूं ना इंग्लिशीन केला कित्याक म्हाका त्या पेजीचेर हिंदीन मिक्स आहा हिंदी घायला कोंकणी घायला मिक्स घायलो आहा. पूण आतां सद्याक ते केला पळय कॉन्सेप्ट केला पळय ते तेजेर घायलो आहा. प्लस म्हाजे ह्या चॅनलाचेर हांव तुमकां एवरीडे 2 तरी ते रिल्स घालतलें बेश्टे थिंगा घायला. तुमकां चड चोवपा जाय जाल्यार फेसबूक पेजीचेर चोवया. आनी तुमकां कोणाक म्हणटा थोडी यूट्यूब मेंबर आहा ती फेसबूक यूज करना. सो नो वरीज हांव म्हाजे ह्याय चॅनलाचेर ते रिल्स घालतलें. सो तेणें मागीर पीस ऑफ मायंड उडोवपा ट्राय केलो आनी हांवें कांय ताका रिएक्शन दिवंक ना. जेजूच्या हातीन गायलें आनी जेजू म्हणों तें तुका कमेंट मारता तें हरे तेणें मारला तितून तूं पॉझिटीव हितून घे आनी तूं पॉझिटिव्ह हितून घे आनी तुगे मुखार सर. सो बाय ग्रेस ऑफ गॉड आनी तेणें कमेंट मारलाय तें कित्याक म्हाका खबर हांव खूंय आहा आनी हांव खूंय कितें आहा तें म्हाका खबर आहा. सो फुडलो मनीस म्हाका कितेंय म्हणत जाल्यार म्हाका खबर आहा म्हागे यूट्यूब फॅमिली मेंबर्स तें आयकोपा ना आनी ते बुलशीट ती बिलीव करपा ना. कित्याक खूब जाणां म्हाका इतलें म्हळ्यार कुंकोलकारां चिंचोणकारां खूब जाणां ती कोसली आनी कितें तें खबर आहा. तो म्हाका कोणाक सांगपाक गरज ना कोणें कितें तें एक्सप्लेन करूं नाका. भायल्या लोकां भायर मोस्टली लोकांक खबर आहा कोण कितें कात आनी आमी कित्याक हें हाय ती रावता हिंगा फॉर सेफ्टी मेजर्स फॉर सेफ्टी रिजन्स. आनी खूब जाणांनी म्हाका तेच एडवायस केला फॉर सेफ्टी रिजन्स तुमी हिंगाच आहाय म्हूण ती बरी आहाय. सो ते रोजिता आहा ते थँक्स टू
थँक्स टू यू म्हणा, थँक्स टू गॉड की तुवें म्हाका वायट हितून म्हाका हें केलें, पूण हांवें तुका देवाक भेटयलें तेन्ना देवान म्हाका तितूनसून पॉझिटीव कितें काडून दिलें. सो हांवें पॉझिटीव वेन तुका तेका सांगलें देव चोय हो मनीस म्हाका परतून स्वतावपा लागलो, तेका तुज्या हातीन घालता. पूण जेजून म्हणलें आपूण तेका मनशां चोयता, पूण तितूंतलें एक वस्तू घे आनी तूं कंटिन्यू कर आनी तूं एन्जॉय कर. सो आतां ते मोमेंट्स हांव जे रिल्स कोत्ता न्हू हांव व्हेरी एन्जॉयबल कोत्ता इन अ गूड वे. मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ जे रिल्स कोत्ता इन अ गूड वेन केला, मागीर कॉमीक वेन केला. आनी म्हाका न्हू ते फेसबुकाचेर न्हू जी प्रोफायल आहा न्हू ती ब्रँडा कार्डोस आहा, सो म्हाका ते ब्लेज कार्डोस करूं मेळना. ओके, सो म्हाका ते कळना आजुनूय, सो मुखार शिकोन हांव कोत्तोलें. सो ती हांवें न्हू प्रोफायल आहा तो कन्वर्ट टू पेज केल्या. सो ते पेजीचेर न्हू खूब जाण फॉलोवर्स आहा जालो आहा आनी ते अशें न्हू कॉल करीत आसता. ते हांव एटेंड कोन्ना कांय कोन्ना, ते लॅपटॉपाचेर चलता. आतां कोण फोन मारता तो थिंगा चलोन दी, थिंगा वाजोन दी, म्हाका तो पडो असो ना. पेज केली न्हू, सो पेजीचेर तुका फॉलो कोत्ताय न्हू, सो तशें तूं फॉलो कोत्ता तो मनीस म्हाका कॉल करीत. आनी आत्तां म्हाका आनी एक यूट्यूब फॅमिली मेंबरान मेसेज घायलोली आपल्या तुगे व्लॉग्स लायक म्हणून. ते कांय रिप्लाय केलो कित्याक म्हाका खबर आहा, आमकां खबर आसा न्हू कोण जेन्युअनली कोण हॉरस तुका कडेन उलोवपा सोदता आनी कोण तुका अशी फालतूर फोन मारून सोतायता ते बी कळटा. बॉयज गर्ल्सांचे डिफरन्स कोता आनी हो स्पेशली कोण बॉय आनी हो कोण बॉय तो हांव करपाना. आनी आतां म्हाका एकली यूट्यूब फॅमिली मेंबरान उलयला, ती यूके आसता. थँक्यू डियर, यूके आसता खंय जेन्ना आमी गोंया येतो तेन्ना तुका मेळटो खंय. हांवें सांगलें मोस्ट वेलकम, केन्नाय यो, आमगे सद्दां दार ओपन आहा तुमकां. सो हांव अशें फेसबुकाचेर पण कोणें पेजीचेर सून मेसेज केल्या हांव सगल्यो मेसेजी चोयता, वाचता, पूण म्हाका दिसता तो फेक मनीस, तो रियल ना, हांवें कोन्ना. आनी मागीर जेन्युअन यूट्यूब फॅमिली मेंबर्स आहाय ती अशें कांय करपाना. सो आय ट्रस्ट माय यूट्यूब फॅमिली मेंबर्स. सो येस, आयचो डे असोच गेलो, चड हें करून ना. सो हांवें टायटलाचेर चोयलें आनी ब्लॉग सकाळीं कॉमेंट्स केलोलो, उठ्ठोनूच कॉमेंट्स केलोलो. आनी तेजे उपरांत जेत तेन्ना मातशें क्लिपींग काडलें आनी मागीर आतां काम करून आतां हांव च्या पिलां आनी आतां हांव बसलां आनी आतां मातशें क्लिपींग काडलां. सो येस, आयचो डे हितू जालो. मुखार कितें दाखोवपा कितें आहा जाल्यार हांव दुसऱ्या ब्लॉगाचेर करतलें. ओके, इन अ गूड वे. आनी ते कमेंटाक मागीर इन अ गूड वे हांवें गेलें आनी तुमकां चोवपा जाय जाल्यार फेसबूक पेजीचें नांव सेम लायफ स्टोरी बाय गोवन गर्ल ब्लेज म्हणून तेजेरसून रिल्स चोया. एवरी 2 आवर्सान हांव रिल्स घालता तेजेर. सो बऱ्यो आहा, इंग्लीश कांय तुमकां बी लायक जातोली. ओके, मेळटा तुमकां मागीर.